लोकशाही रे बाबा लोकशाही तेव्हा लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय तेव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही दत्तोपा कितला वेळ जिंकता रे खेळले खेळटा रे हॅलो हॅलो हा कोण आगोस्तीन हा कितें रे ना ना हांव खूब पयस आहा हय कित्याक तुका कित्याक हांव खंय तो हांगा येवन म्हाका वाज हाडपाक हा धग धग कित्याक दिता रे म्हाका मेळपाचो आसा जाल्यार पर्सनली येवन मेळ फोन करता खंय आहा विचारता हा कितें करता रे हांव सद्या चॅस खेळटा हय चॅस म्हणजे कितें खबर आहा तुका ना चॅस म्हणजे तकली आहा तेच खेळटात कोणाकूय खेळूंक कळना तो चॅस आतां वाज हाडनाका म्हाका हा दत्तोपा चॅकमेट आर्रा बरोच हुशार मरे तूं सारंग शे सोंपलें मरे हो एक आगुस्तीन पडतो पडतो वाज हाडटा युगांकाचो फोन तो हा युगांक हय हय आसा बरो आसा सांग हय 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 तुवें ती पळय शिटकावणी दिल्या 9 मार्चाची आवडली म्हाका आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाक कितें सांगलां पळय तें आवडलें वालोर तुका माध्यम प्रश्न सोडोवपा खातीर पर्रीकारा कडेन कापासदाद ना हें जें तुवें उलोवन पळय कापासदाद दाखयल्या ती बी म्हाका आवडली हय हय ना नाल्यार हालीं कितें जालां मरे थोडे जाण कदेली मेळूंक जाय म्हणून मरे आशेन मरे कितें उलोवंक जाय तें उलोवंक भियेतात पूण तूं तातलो न्हू तूं अपूर्बायेचो हय तुका तें हें लागना नाटकां बिटकां लागना आसलीं हय हय वालोर हय हांव येता मिटिंगेक येता 9 मार्चाक आं आनी हें ते फेसबुकार तुजी ती कार्रेगाद इंग्लीश आहा पळय ती मातशी सांबाळून मार हय हय बरें बरें युगाक दायकलो फोन काय कितें दत्तोपा हय रे बाबा तें कितें आसा मरे आतां म्हाजें जालें जाणटें वय हे इतले वरांची वरां हे बुद्धीबळ खेळप मरे आतां जमाना पयलीं खेळटालो हांव पूण तुमकां ओपनिंग मिडल गेम आनी एंड गेम हेजी बरीच नॉलेज आसा ते कितें जालें मरे पयलीं पळय हांव शिकलेलो न्हू ती याद आसा पण आतां कितें मरे दोळ्यांक त्रास जाता तकलेचेर ताण येता आनी एक एक वर बी गेम खेळूं नजा म्हाज्यान आतां मरे कॉन्सन्ट्रेशनूय जायना जाणटेपणार पूण देवाचे दयेन मरे अजून तकली बरी आहा आरोग्य बरें आसा पयर हांव फिडे सर्त आशिल्ली पळय थंय गेल्लो फोण्या ते सागर साकोड्डेकारान आपयल्लो म्हाका सागर सर तुमकां कसो वळखता तर अरे सागर साकोड्डेकार म्हणजे तो राम मास्तराचो चलो राम मास्तराक तूं वळखोचो ना राम मास्तर म्हणजे हांव पळय जेन्ना मंगेशी रावतालो ल्हानपणान तेन्ना म्हाका ताणें थंय प्राथमीक शिक्षण दिल्लें कळ्ळें मरे गणिताचें शिक्षण दिल्लें कितें प्रेम दिल्लें भुरग्यांक ताणें आनी ताजो नातू तेजे दोग जाण नातूय खेळटा ते म्हाजे बरोबर खेळटा तर म्हाका हारयता आतां जायना म्हाजे कडेन खेळपाक त्या राम मास्तरान मरे म्हाका दिडकी शिकयली सांग पळोवया स दिडे कितले म्हाका काय अर्थ कळूंक ना अरे कितें अर्थ कळूंक ना म्हणटा रे 6 into 1.5 स दिडे कितले 6 into 1.5 म्हणजे 9 ह्या राम मास्तरान आमकां भुरगेपणार शिकयल्ली दिडकी कितले तरेचे पाडे आसताले तेन्ना मरे आतां तुमी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तेन्ना दिडकी पावकी निमकी औटकी अडेचकी सगळें शिकयल्ले स दिडे म्हणजे 9 कळ्ळें ते राम मास्तरान आमकां शिकयल्ले आनी ताजे ते नातू आसा पळय दोगूय ते मरे आतां म्हाका चॅस खेळटा बसता म्हाजे बरोबर आनी म्हाका हारयतात केन्नाय गेलो थंय जाल्यार दत्तोपा कळू आतां राव कळ्ळें कित्याक म्हाजे कडेन आनी खेळूंक जावचें ना एक खेळ पुरो
हो बुद्धिबळ पळय आहा रे तसलो राजकारणांतलोय बुद्धिबळ असता. तूं भुरगो आसा तुका कांय कळचें ना कळ्ळें मरे. आनी हे पळय चलप आसा गुलयांचें ते वेगळे वेगळे तरेचे आहा तशें राजकारणांतूय चाली आसता. आतां ही प्यादी पळय आसा हे मरे सगळे राजकीय पक्ष मरे आपल्या कार्यकर्त्यांक प्याद्या भशेन वापरतात कळ्ळें. आमचो आतां रायबंदचो किशोर रडटा म्हाजे कडेन येवन पळोवंक ना पळय रडटा आपल्या पक्षान कांय काम करूंक ना म्हणून. अशे कितलेशेच कार्यकर्ते आहा रडत आसता. पदरा निराशा पडटा ती पुरो ना. वा तूं बरोच हुशार मरे. हा आतां पळय हो घोडो कितें रे हो घोडो मरे 2.5 गोटा चलता 2.5 गोटा. स्टुडंट टीव्हीचेर सिंबल घोडो न्हू. हय रे बाबा स्टुडंटाचो सिंबल घोडो. स्टुडंट म्हणजे कितें जाणा मरे फीन तकलेन हुशार. हे राजकारणी आसता पळय ते बुद्धीबळांतले सगळ्यो चाली खेळटात. आतां हो उंट पळय हो उंट आसता पळय तो तिरसो चलता तिरपी चाल म्हणटात तेजी. राजकारणांतले थोडे पळय आसता ते तिरपेच चलतात कळ्ळें मरे. मतां मारपी आसता पळय ते 5 वर्सां मागीर घुस्मट्टात. तुका कळचें ना तें. दत्तप्पा म्हाका हांगा हाडून तुवें बरें केलें. देव तुका बरें करूं. लवली प्लेस. निसर्गाच्या वातावरणान अशें रावूंक जाय. खूब कितें शिकपाक मेळटा. हो एक आनी वाज हाडटा रे वा. हॅलो हे कंपनीचे फोन येतात आयडिया वोडाफोन चालूच आसता तेंचे वाज. दत्तप्पा कोळू आता. कोळ उगड. दत्तप्पा आता फोन बंदूच करून दवर नाही परतून परतून आगुसीन वाज हाडटलो तुका. हय रे बाबा चल या मरे आतां अशें भोंवया. ताचे पयलीं तुका एक सांगता. आतां हो माड पयला तुवें पळय इल्लोसो माड पूण पळय कशें फळ लागलां ताका कितले नाल्ल लागल्यात. कितें रे मनशाची जीण मरे ह्या माडा भशेन आसची. इल्लोसो पूण कितलीं फळां दिलीं. तशें मनशाचे जिणेन कार्य करूंक जाय मनशान कळ्ळें तुका. हां चल. हॅलो दत्तू बाबा अरे, तू कोण तू चोड पयशी तुका आग्रार पूण हा आतां नुस्तें मारीत जाल्यार मेवता तुका दिता हांव. बरें बरें पयल्या मरे नुस्तें दिता खंय. दत्तप्पा बरें दिसलें. नुस्तें म्हणटकच जिबेक उदक सुटलें. अशें बरें आमी बसता. बरें बस तर. हा हय येता. हा. चल तू ते हे दवरून येता मरे घरा. हय हय. चल. गाडगेक पडटा. नुस्तें मारपाक म्हणून वाट आहा. नुस्तें मारूंक गेलो ना सगळी गार्बेजीच पडटा न्हू तर. कित्याक करतले दत्तू बा. दत्तू अप्पा तुमच्या धर्मान आम्ही या सुंदर वातावरणात पावले. हा अमृत्या आयज सखू आनी प्राणू दोगांय बरीच खोशी दिसतात मुगो. मी गेल्ली विद्या तानवडेक मेळपाक. हा दोघांनी महिला आयोगाचे नवे अध्यक्ष विद्याबाईक पळय एक 20 दिला. अशें हय म्हणजे ती कामां कितें फुडें जाता ती मागीर पळोवया. पूण तांकां कितें उलोवन सांगून करतकूच मातसो जीव हलको जाला आसतलो हांचो. विद्याबाईन आमचे म्हणणे ऐकून घेतले दत्तू अप्पा. अशें हय दत्तप्पा आम्ही तांकां बायलांच्या प्रश्ना कितें करचें हे मेकळेपणान सांगले आनी सुचोवण्यो दिल्यो. ती आदवोगाद म्हण जाणा न्हू. हय आमी जाणा. बाकी एक हा दत्तू अप्पा या अमृत्या बायक सगळेच रेस्पेक्ट दितात. हा आमकां रेस्पेद मेळटा तो दत्तू अप्पाक लागून. दत्तू अप्पाचो महिमा गायन पुरो जालें. अरे डेविड बस. दत्तू बाबा तुका हाडसराचे चड आवडटा हाडसरात काही हय. हाडसराक घेवन येला. अरे शी 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 देव बरें करूं. हा बरें तर हांव वयता. हा बरें खाता आमी मागीर. हा पळय ती दवरता आतां. ओके जाणा मुगो अमृत्या ही हाडसर आतां तो मुद्दाम घेवन आयला मोगान. दत्तू अप्पा काय फुडाराच्या भुरग्यांक कामां टेंडरां नोकऱ्यो बी मेळटात हे सध्या कानार पडटा. ही खरी खबर.
खरीच खबर ती ते योग्य काय अयोग्य ते दोतू आपण सांगपाचे. आगो सोखू म्हाका एक सांग, ते मिडियांनी पेपरांनी कितें येता म्हणून मगो तुमी बेठेत तकलेन ते लोकमत आपलें थारोव नाकात. अरे जर एका भुरग्याची कापास्ताद आसा आनी तो भुरगो जर फाल्यां मंत्र्याचो चलो आसा जाल्यार तातूंत कितें चुकलें? ताज्या क्रेडिटा प्रमाणे ताज्या कितें शिक्षण आसा जावं ताजें कितें एक्सपिरियन्स आसा त्या प्रमाणे ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट मेळटलो, नोकरी मेळटली, जाल्यार त्या मंत्र्याचो दोश कितें? पण हांव कितें म्हणटा दत्तू अप्पा, पाणू तू मरे चोडूच उलयता. दोतू अप्पा कितें सांगता ते आयकून घे रे. हय तुमीच सांगात. अरे प्रश्न म्हाका विचारला पूण तुका हांव जाप दिता. हा तुवें पळय आतां हें विचारलां की कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो कोणाक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. तुजे ते पेडणेचे पळय पत्रकार इश्ट आसा रे, तांच्यांनी 2-2 मजली बंगले बांदल्या पळय, ते कशे बांदल्या ते तुवें तांकां कित्याक विचारिना? हा कोण जर थंय घरां बांदूंक गेलो त्या गांवांत जाल्यार पयलीं ह्या पत्रकारांक प्रसाद लावचो पडटा खंय मरे. ती खाजगी गजाल. ते कितें माहिती हक्क कायद्या खाला विचारू येता. दत्तू आपण पाणूक सामको पॅक केलो मरे. ते आसूं गोंय लोकसेवा आयोगाचो अध्यक्ष तरी नियुक्त केलो. हे अमृत्याक मरे खंयच्या आयोगाची अध्यक्षपदा रिती आसा पळय तो चड हुस्को जाला. दत्तू अप्पा हालीं सराक जे टीव्हीचेर जे सिरियली येता तांचे विशीं तुमचें मत कितें आसा? आमगेली 6:30 वरां जाली काय मरे सामकी टीव्हीन बुडटात. कोणाक काय विचारू पासून हडकू पासून ना, कोणाक चाव जाल्या पासून विचारना, आनी ती आवय आहा ती फकत ते स्टार प्लस लावन बसता. चड जाला ती जाला. कितल्यो म्हणून सिरियली हा आनी तेतून कितेंच खरेपण म्हणून ना. सगळ्यो भानगडी लफडी मारामारी शी नाका ते सिरियली पळोवपाक. बायलां विशीं आदर असलो जाल्यार अशें घडचें नसलें. फक्त भानगडी आनी लफडी दाखयतात मरे त्या सिरियलींनी. आगो पूण तुमकां तें कोणें पळय म्हूण सांगलां? तुमच्या मुखार चॉयस ना, आनी कितें कितें प्रोग्राम आसता ते पळयात. पूण जालां कितें? शिक्षण आनी मनोरंजन ह्यो 2 वेगळ्यो गजाली. शिक्षण खंय मेळटा तें पळयात आनी थंय प्रोग्राम तो पळया. पयलीं त्या कार्यक्रमांनी शिक्षण दिवपाचें लोकांक उणें हा आनी फक्त भडक रंजन करून सोडप, मनोरंजन कांय ना. पूण तुमी येवन हांगा बरें केलें, बरें थंडशें दिसता. त्या खातीर मरे पाणू केन्ना केन्नाय असो निसर्गाच्या जाग्यार येवपाक जाय, शीण घालोवपाक आनी ह्या निसर्गाचो आनंद घेवपाक. लोकांक हालीं झाडां पेडां फुलांचे सांगतात. कुळागरांनी शेतांनी वचपाकूच नाका जाला. खरें म्हळ्यार पिकनिक्यो बी अशा सुवातींचेर काडूंक जाय. हय आतां अंदू खंय मार्च मे म्हयन्या भशेन तापयतलो. सगळीं झाडां कापून उडयल्या, करपून गेलां सगळें. म्हणटकूच ती शितळसाण आसूंक जाय पळय ती निसर्गान ती शितळसाण उणी जाल्या आनी गरमी वाडत आसा. आनी सीएमान सांगला खंय आतां मायनींग प्रश्नाचो आपूण अभ्यास करतलो म्हणून. पिडितांक राखण दिवपाचो ताका खूब हुस्को आसा. कितें आसा मुगो मृत्या, कायद्याक जर पाळो दिवन लोकांच्या उपजिविकेचें साधन दिवपा सारकिलें कितें जाता जाल्यार त्यो मायनी सुरू जावंक जाय. देवा सायबा पाव हे बंद आशिल्ल्यो मायनी बेगीन सुरू जावं. दत्तू अप्पा किरण पाणी आरंदा पुलाचे उक्तण मुखार गेले खंय? 16 मार्चाक जावपाचें आसा खंय मरे. 28 फेब्रुवारीक जावपाचें आशिल्लें पूण कितें जालां थंय तो जोड रस्तो आसा पळय त्या जोड रस्त्याचें काम खंय अजून जावंक ना, ताका लागून तें मुखार धुकल्लां. टॅबलेट अर्जा खातीर मुदत वाडोवन दिल्याशी दिसता. ह्यो आनी टॅबलेटी कसल्यो? पयलीं हत्ती रोगाच्यो गुळयो घरांनी भोंवोन दिताले. पल्स पोलियो जाल्यो. ह्यो आनी टॅबलेटी कसल्यो रे पुता? आगो टॅबलेटी म्हणजे धाकटुलो कॉम्प्युटर गो. 5वेच्या आनी 6वेच्या भुरग्यांक खंय टॅबलेटी दिवपाचे आसा. टॅबलेटी म्हणजे धाकटे कंप्युटर कशें कळ्ळें न्हू. आतां ते फेब्रुवारी म्हयन्यान 28 तारीख काय कितें निमणी तारीख दिल्ली अर्ज करपाक. पूण थोडे कडेन खंय सर्कुलर लेट धाडलो पूण आतां फुडें गेला. मागीर जालो बोवाळ, गोंदळ जालो सगळो. आनी मागीर ते टॅबलेटी खातीर अर्ज दिवपाची तारीख वाडोवन 10 मार्च केल्या खंय. अमृत मात बरें ज्ञान आसा. चंदनाचो वास लागतकच आपशीच अशें घडटा. वो आनी चंदन कोण हांगा? आगो चंदन म्हणजे दत्तू अप्पा.